एक तारू तुफानांत सांपडलोलें आनी त्या तारुंत जायते लोक असले आनी ते हे तारू तुफानांत सांपडले तेन्ना हे तारवाचेर हे बोटीचेर जायतो घुसपागोंदोळ आनी जायतो बोवाळ जालो, कित्याक लोकांचेर आकांत आयिल्लो. ती हांगा थंय धांवंक लागलीं आनी ती लायफ जॅकेट घालूंक धांवतालीं सोदतालीं. पूण एक मनशाक एक धाकलें भुरगें शांतपणीन बसून आसलें. त्या भुरग्याक एक दादलो पळयता आनी त्या भुरग्या लागीं वयता आनी म्हणटा, बाय, तारू तुफानांत सांपडलां, आमी बुडूंक शकतात, तुका भिरांत दिसना? आनी ह्या दादल्याच्या प्रस्नाक तें भुरगें अशें करून जबाब दिता, म्हाका भिवपाची कसलीच गरज ना, कित्याक ह्या तारवाचो कॅप्टन जावन आसा म्हजो डॅडी आनी हांव जाणां तो आमकां देगेर बरे भाशेन पावयतलो म्हणून. आयज असलेच एक परिस्थितींत आमी आयकलां, इसलीच एक परिस्थिती ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू आनी ताचे शीस एक तुफानांत सांपडल्यात, पूण ते शीस इतले भिलोले आसतात की ते देवाचेर व जेजूचेर बोवाळ दवरचे सुवातेर भिरांतीक आपल्या काळजांत जागो दितात. आमी ते जाणां, ते जेजू बारा भोंवले, ते जेजू बारा ते खंय वयता थंय वयताले आनी ताणें जेजूक पळयलां. जायतीं विजमितां करतात तो, जायतीं मिलाग्री करतात तो, पूण तरी आसतना ते जेजूचेर बोवाळ दवरूंक विसरतात. आमी जाणां आनी आमी मानतात की जेजू देव म्हणून, पूण आमी बारीकसाणेन नदर मारुया आनी बारीकसाणेन आमी चिंतुया, आमी खऱ्यांनीच जेजूक खरोच देव म्हूण मानतात? शिसां भाशेन आमी बी केन्ना केन्ना आमचो बोवाळ देंवता. आमी जेजूक खरोच देव मानतात जाल्यार आमच्या जिवितांत जेन्ना तुफानां आनी वादळां येतात तेन्ना आमी जेजूचेर बोवाळ दवरला काय? शिसां भाशेन आमी जेजूक उलो मारला काय? आनी जेन्ना जेजू आमची मागणी आयकुना तेन्ना आमकां दिसता जेजू निदला म्हणून. आनी आमी जायते फावट जेजूक प्रस्नूय करतात, जेजू आमच्या ह्या कश्टाच्या वेळार तूं खंय आसा? म्हाज्या भावानो भयणीनो, आयज आमी नियाळ करता आसतना आमी आमचेरच जिविताचेर नियाळ करुया. आनी असले परिस्थितीन आसतना आमी चिंतात न्हू, जेजू निदला काय म्हणून, पूण खऱ्यांनीच नदर मारुया आनी चिंतुया, जेजू निदला वो आमचो बोवाळ निदलेलो आसा काय म्हणून. तर ह्या मिसाच्या बलिदान आमी आज मागता आसतना देवा लागीं आमचो बोवाळ गोड करूंक मागुया. आनी आमी कसलेच परिस्थितींत, कसलेच तुफानांनी बुडलेलीं आसतात तेन्ना आमी जेजूचेर विस्वास दवरुया आनी मानुया की जेजूकूच ती पदवी आसा, जेजूकूच ती शक्ती आसा ही आमची तुफानां थंड करूंक. तर हे मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया.